आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, अडॉल्फ हिटलर, जोझफ स्टॅलिन, बेनिटो मुसोलिनी, सदाम हुसेन आदी हांणी आपली पोरगी आनी अधिकार जबरदस्तेन आनी वायटपणान चलयलो. जाल्यार महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, एब्राहिम लिंकन आदी हांणी आपणाक फावो जाल्लोली पोरवे उद्देशी संवसारांत शांती आनी एकूट हाडूंक वावुरले. हे आमी इतिहासान पळयता. देव सोय करयता. अधिकारान आपले पोरचे लागीं उलयता. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत अधिकारान आनी पोरवेन भोंवून उलयता आनी आपल्या कोन्या वरवीं आपली उतरां टीर कोत्ता. तर तोच आमचो भोव, जिव्या देवाचो पूत, संवसारी फुडाऱ्या भाशेन न्हय पूण व्हडा बळान आनी शक्तीन बरी खबर पडटा. ताचें आयकून आमच्या जिखल्याची पावलां मारून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां उरपाक लागूया. आयज एकवीस दीस आमी भुरग्यां पासून भेटयतात. तुमची जायतीं भुरगीं हांगासर फुडल्यान आसात. तांचे पासत आमी भेटयतात. आयज कितें पासून ह्या भुरग्यां पासत मागुया. ती जेजू भाशेन जाणवायेन कृपेन आंगुठेन वाडून ही जेजूची कृपा तांचेर आसूं. आमी आमची मागण्यांत तांचे पासत मागुया आनी ह्या दिसाचे भेटेक तयार जातना हात किंमत करून देवाच्या एकामेकाची भोगसणे मागुया. मोगळा बापा, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कश्ट आनी दूख येता तेन्ना तुज्या पुताचे नदर मारून जिविता फुडें करूंक विसरना. सौम्या फकत मोगळा जेजू, तुज्या शिकवणीक पाडो दिवंक ना आनी आमच्या वावरतात गोवाय जावंक ना. क्रिस्ताक फकत पवित्र आत्म्या, तुज्या देणेनी तुवें आमकां भरला पूण आमी ताचेर लक्ष घालूंक ना. आलशायेन आनी संवसारी आशेक भुलना. सौम्या फकत चड करूया देव आमची खातर करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मोहिमा देवाक सर्गी सर्वेश्वरा देवाक सर्गीच्या राया, सद्गुरूच्या बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवनासता. तुज्या देवळांत आसा. आमी तुका बाळगता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकट्याच्या सोम्या देवा, देवाचे शरीर, तूं संस्काराचे पावलां आमची खातर कर. तूं नांवाच्या जाय बसलाय आमचे नांव उदे कित्याक तूं खातीर हे बापाचे वेगवेगळे जेजू क्रिस्ता, एकलोच भोव, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, सगल्या मनान तुजी भजन करून आनी बाबाक आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगल्या मनशांचो मोग करून आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेक आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. दुसरे सुमतीच्या पुस्तकामध्ये वाचा. म्हजे सांग आपल्या तुजेक सांगले. तुमचो सवेस्पर देव तुमचेच मोकळो. तुमचे खाशा बाबा भितरलो. म्हजे असलो एक प्रवादी
कडेन मागलोले. तुमी म्हणलें, आमच्या सवेस्पराक देवाचें उतर आनी आमकां आयकूंक दिवं नाका. न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आपल्याचेर आमचे दोळे आनी पडूंक दिवं नाका. ना तर आमी व्हरतल्या. आनी सवेस्पराक म्हाका सांगलें, ताणें म्हणलां तें सगळें खरें. तांकां तांच्याच वावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी उपजयतलो. ताच्या तोंडांत हांव म्हजें उतरां घालतलों आनी सगळ्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकना जायत जाल्यार हाचे पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो. पूण हांवें सांगूंक लावंक ना तें म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत वो दुसऱ्या देवाच्या नांवान उलयत तो प्रवादी करतलो. देवाचें उतर देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आयज तरी ताचो जालो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाका. सगळीं उलया. आयज तरी ताचो जालो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाका. सवेस्परा मुखार येयात, ताका निवासुया. कधी कळप आमचें धरण ताका वापरया. जबाब आयज तरी ताचो जालो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाका. सोरपोर करुया ताचे मुखार. आमचो एकटोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरचां चलपाक वेल्ल्यो शिरल्यो. जबाब आयज तरी ताचो जालो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाका. ताचो कालो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चिताक आयकून काळजां दवरून सगळीं आयकली रावया. जबाब आयज तरी ताचो जालो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाका. मेरीबाब आनी अरण्याक नाशाक केल्ले तशें तुमची काळजां फाटल्या वरून दारूण करूं नाका. जबाब आयज तरी ताचो जालो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाका. भाग्यवान भाव गोंयकाराक मेळटले पयले चिटितले वाचप. भावा भयणीनो, कुसक्यार मेथी तुमी जियेतली म्हाका जाय. लोक जावन नासतल्या दादल्याक सोम्याचे वस्तूंचो हुस्को आसा. पूण सोम्याक कसो बांदवतलो हाचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराचे वस्तूंचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणाचेच भितर कशी उरता. कोणेच एके लग्न जावन नासतले बायलेक वो एके आमकालीक सोन्याचेच पडना. कित्याक ती कुडीक आनी मनान पवीत जावन वावुरता. पूण लग्न जाले बायलेक ह्या संवसाराच्या पडना. कित्याक आपूण आपल्याक कोती खोशी मानवतली हाचो तुका हुस्को. फकत तुमच्या आदाराक सकत फावो ते पोरी जावचे खातीर आनी तुमी सगळ्या काळजान सोन्याची भोवती करचे पासत ह्या वस्तू हांव तुमकां सांगता. देवाचें उतरें. Soy
जेजू आनी ताचे शीस कफरनावाम पर्यंत गेले आनी सोडवार पावतच जुदेवाच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताचे शिकवणे विशीं लोक ओशार जातालो कित्याक दोन शास्त्रां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारली म्हणून नाजारेथच्या जेजू आमचे फुडें तुका कसलें काम आसा? आमचो बसू करूंक आयला तूं? तूं कोण तो हांव जाणा, देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून हो घरा आनी ह्या मनशा मेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगळो लोक ओशार जालो आनी एकामेकाक विचारतालो हें आनी कितें? नवी शिकवणी आनी अधिकारान दिलोली. मेळे आत्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते तांचें आयकता. आनी रोखडेच गालिल्याच्या आख्ख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रॉपर्टीलो आयज भुरग्यांक मीस म्हणटोच हांव प्रबोधन करतालो देखून भुरग्यांक मनाक धरून हें करता. म्हणटच तुमी भाग घेतात तितून हांव भुरग्यांक हें प्रबोधन मागता. भुरग्यां लागीं तुमचें मातशें सगळें बरें. थोड्यो वस्तू हांव तुमचे लागीं विचारता. तुमी चॉकलेटी पळयल्या न्हू? पळयल्या आसता ताचेर कळटा. चॉकलेटी खाल्या केन्ना? हय हय वो ना खाल्या? खाल्या ओके. चॉकलेटी चोरून खाले केन्ना? ना केन्ना ना? थोडे आसता ताचेर कळटा चोरूनय खाल्या म्हणून न्हू. आनी चोरून खाले तेन्ना कितें म्हणटा? मामी तुमची डॅडी कितें म्हणटा? चोरून खाले तेन्ना यू आर ए गूड बॉय, यू आर ए गूड गर्ल. हय कितें म्हणटा? नॉट ए गुड अशें म्हणटा तेजेर कळटा. चोरून खाता तेन्ना यू आर ए नॉटी बॉय, यू आर ए नॉटी गर्ल अशें म्हणटा ना. ओ केन्ना टी व्ही पळोवन नाका तेन्ना मामी सांगता बंद कर, डॅडी सांगता बंद कर. पूण तेदी आसतना टी व्ही पळयल्या पळयल्या ना. ओ मोबायल घेवन खेळो नाका म्हणटा तेन्ना तेणी खेळल्या. तेन्ना कितें म्हणटा? यू आर ए गूड बॉय. ना न्हू. बरें. थोड्यो वस्तू आमी करता तेन्ना आमचे मामी ओ डॅडी आमकां कितें म्हणटा? यू आर ए व्हेरी गूड बॉय ऑर ए गूड गर्ल. पूण केन्ना थोड्यो वस्तू तांच्या मना प्रमाणे ना तेन्ना यू आर नॉट ए गूड बॉय, यू आर नॉट ए गूड गर्ल हे भशेन म्हणटा न्हू. आयच्या वाचपांतूय आमी असलेंच कितें पळयता बरें आनी वायट. जेजू आसलो बरें करून आनी तुवें आसलो आनी कोण? इवल स्पिरीट वायट करून. संवसारांत जायत्यो वस्तू बऱ्यो आसा न्हू. बऱ्यो आसा. सुर्या पळयला तुमी न्हू सान हय गूड. मून आसा, चंद्रीम आसा, दोर्या आसा, दोंगर आसा. सगळें देवान रचला बरें रचला. मनशाक रचल्या, आमच्या मामी डॅडीक रचल्या, भाव भयणाक रचल्या, बरें रचल्या. हय ऑल दीस आर गूड. पूण थोडें बरें ना. कितें बरें ना? समटायम्स देर इज सिकनेस. आमी दुयेंत पडटा तें तितलें बरें ना. घरांत एक कोणाकूय एक्सिडेंट जाता तें तितलें बरें लागना.
पूण केन्नाय कितें जाता कोण घरांत मोत्ता हें तितलें बरें न्हू आमकां दूख लागता ती दुखाची वस्त कितें जाता तेन्ना आमकां बरें लागना म्हणटच देवान थोड्यो वस्तू बऱ्यो रचल्या आनी थोड्यो वस्तू तितल्यो बऱ्यो आमकां मानना दूख असलें बरें मानना पूण बरें आनी वायट बरें आसा तें देवान रचना जाल्यार हे इवल स्पिरीट बाबडे तें खंयच्यान आयलें तुमी जाणा इवल स्पिरीट जेजू म्हणटाय त्या मनशा वयलो इवल स्पिरीट काडलो ताणें तो खंयच्यान आयलो देवान सगळें बरें रचलेलें मनशांक झाडां पेडां दर्या हें सगळें बरें रचना जाल्यार हें खंयच्यान आयलें देवान एंजल्सूय रचल्या न्हू रायट एंजल्स बरें स्पिरीट ते वायट स्पिरीट न्हू बरें स्पिरीट एंजल्स आनी हे एंजल्स रचल्या तेन्ना देवाक मानता तशें ते करतले दे वूड फॉलो जीजस दे वूड फॉलो द गॉड पूण हे एंजल्स आसले ते थोडे जाण देवाची येवजण मानून घेना गॉड्स प्लॅन मानून घेना आनी ताका लागून ते कुशीन जाले इवल जाले इवल स्पिरीट जाले नो इवल स्पिरीट जाले म्हणटच बरे एंजल्स आसले आनी हे इवल स्पिरीट कशें जाले आनी असलेच इवल स्पिरीट ह्या मनशाचेर आयज आमी आयकला कोण एकल्याच्या मनशाचेर बसलो आनी त्या मनशाचें कितें जालें तो आमचे भशेन नॉर्मल मनीस कसो जियेनासलो ताका दूख जाताली तो आनी कितें उलयतालो हे भशेन ताका जायतें वायट जातालें आनी जेजू जो बरें करता तो तुवें पावता आनी ह्या मनशा वयलो हो देवचार आसलो तो पयस करता आतां जेजू येयलो कितलीं वर्सां जालीं मोर देन 2000 इयर्स जाल्यार आजून पर्यंत जेजूची कोदवी चलना काय कित्याक आजून पर्यंत वायट आसा जेजू आयलो जाल्यार हें देवाचें राज गॉड्स किंगडम हें करूंक म्हणटच तो इस्टॅब्लीश करूंक आयलो इनॉग्रेट करूंक आयलो आनी हें उरलेलें काम आमच्या हातान घातलेलें आसा म्हणटच बरीं जावपाक आमच्या हातान आसा वायट जावपाकूय आमच्या हातान आसा आमी जाणा न्हू हॅव यू एवर प्लांटेड अ सीड केन्ना बी रोयला तुमी हय रोयला न्हू बी रोयतूच ताका रोखडेंच फळ जाता रोखडेंच फूल जाता ना कितें करूंक जाय ताका आं येस आर्यन यू हॅव टू टेक केअर ऑफ इट ओके यू हॅव टू टेक केअर लायक हाव यू गोइंग टू टेक केअर वॉटर इट ओके विथ मॅन्युअर सारें घालूंक जाय उदक घालूंक जाय ताका माती काडूंक जाय तेन्ना तें बी व्हड जावन झाड जाता ताका फुलां जाता आनी फळां जाता देवाचें राजूय तशेंच जेजू आयलो 2000 वर्सां फाटीं ताणें हें देवाचें राज सुरू केलें तें फुडें व्हरूंक कोणाच्या हातान आसा आमच्या हातान आसा म्हणटच एक एकल्याक आमकां देवान बरी रचलेली तुजो मामी डॅडी तुमकां हांगासर घेवन आयले तेन्ना तुमकां बरी मनशां केलेली बावतीज तुमकां दिलोलो बावतीजमाक मामी डॅडी तुमकां घेवन आयलेली हांगासर तुमकां खबर नासली धाकटुली आसली आनी तेन्ना तुमकां धवी न्हेसवण घातलेली आनी बरीं मनशां आसली पूण जेन्ना आमी मातशें वायट करता तेन्ना आमी बरें आसले तितलें पयस पावता न्हू सो आतां कोणाचें आमी आयकता जेजूचें आयकता काय इवल स्पिरीट आसा ताचें आयकता वायट करता तेन्ना तांचे वाटेन वयता आमी कोणाचे वाटेन वचूंक जाय जेजूचे वाटेन म्हणटच जेजूचे वाटेन वचपाक आमकां दर एकल्याक होच जेजू आयज इन्विटेशन दिता आमंत्रण करता जेजूचे वाटेन आमी वचूंक ओके म्हणटच इवल स्पिरीट आसा आनी जेजू आसा जेजूच्या नांवान पावर आसा आमकां जायते हिरोज आसतना आमचे मुवीज एंड दे आर वेरी पावरफूल दे वील डिफीट द एनिमीज बट मच मोर देन दॅट there's Jesus and there's power in his name ताच्या नांवांत पावर आसा जेजूच्या नांवांत पावर आसा म्हणटच आमचे प्रेयर थोडे फावटी आमी भुरगीं प्रेयर करूंक व्हडले आमकां नाका आमी शॉर्टस्ट प्रेयर आमच्यानी करूं येता म्हणटा पळय ती द नेम ऑफ जीजस इतलेंच पुरो
ह्या तुमकां ह्या दिसांनी ह्या सुमानाक हेच मागणें पुरो. यू जस्ट टेक द नेम ऑफ जिजस. जेजूचें नांव घेवप. तूं शिकूंक बसता तेन्ना जिजस हें नांव म्हण. तुका मामी डॅडी तुमी घरांत ते भायर घेवन वयता तेन्ना हें नांव म्हण जिजस. जेजूचें नांव घे. ओके. न्हिदूंक वयता तेन्ना जिजस. आनी तुज्या आनी फुडें व्हडली प्रेयर करूं येता. जिजस टेक केअर ऑफ मी टुडे. टेक केअर ऑफ माय मॉम एंड डॅड. हें सगळें बरें आहा. पूण ना तर जाल्यार शॉर्टस्ट प्रेयर ही ह्या सुमाराक तुमी करूंक जाय. आतां दुसरें, आमी बरीं वागची म्हणटा. ल्हान आसतना आमी सगळीं बरीं आसली. पूण वाडटा तेन्ना आमची चुकी जाता. आमी पयस पावता. देवाच्या मोगा कडची पयस पावता. पूण देव कितें करता आमकां? वचात तुमी आनी कितें नाका अशें म्हणटा. हय? गॉड चेजीस यू अवे? No. Okay. He doesn't chase you away. He tells you to come back. याद म्हणटा परत. आनी याद म्हणटा तेन्ना तुमकां परतून नवी मनशां करता. कशी? There's one sacrament. कसलो तो? Which one? खंयचो सॅक्रमेंट आमकां परत देवाच्या मोगा शिक्षण अदी काडटा? खंयचो? कुमसारक. व्हेरी गुड. कुमसारक. म्हणटच हो कुमसाराच्या सॅक्रमेंटान तूं पयस जर पावला तो जेजू म्हणटा परत यो. तूं इवल स्पिरिटाक तर मानतालो आतां परत यो. म्हणटच परत यो म्हणटा तुका हे कुमसाराच्या सॅक्रमेंटा वरवीं तुका परत देवा आपल्या मोगान जेजू वाडटा. म्हणटच जेजून हो सॅक्रमेंटूय घडला. सो आमकां बेश्टीच सोडूंक ना. चुकता तेन्ना परत येवपाक. म्हणटच आयज आमचें काम कितें? ह्या सुमाराक ह्या दिसांनी आमचें काम कितें? पयलीं सुवातेर आमी कोणाचें आयकता? जेजूचें आयकता? हो इवल स्पिरीट देंवचाराचें आयकता. आतां जेजूचें आयकूंक आमकां कोण दवरलेलीं आसा? जेजूचे सुवातेर कोण आसा आमची? कोण आसा? आमची आवय बापूय आसा. आमच्यो टिचरी आसा. आमची वडिलां आसा. दोज वर एल्डर टू अस. आवर ग्रॅन्डफादर, ग्रॅन्डमदर इज देयर. All of them. So they are telling you in the name of Jesus. म्हणटच तांचें आयकप. आनी तांचें आयकप म्हणल्यार जेजूचें आयकप. आयज ही ल्हानशी शिकून आमी दवरया. म्हणटच हांवें उगडास केला तुमकां. देर इज गूड, देर इज इवल. Whom are we going to follow? The good. The head of the goodness is who? Jesus. And in the place of Jesus, who is there? Your parents, your teachers, your elders. Kitanchi. So tanchi aykata tenna jesuchi aykata. And the shortest prayer for all of us today is Jesus. Emonanduria and ya sumana amite surup rawe. Sot mandaneva, sot ugrava, sodat upričara sara, Krista tačega sata amčasana, tako kakva visosova, akva visosova, kakva kakva visosova, kakva sasana, kamera mandaneva, kamera mandaneva, isai samena kočosova, sada sada, sot ugrava, आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले प्रजेचे बरेपण पडून काळजीदारपणान समाजात जाचो वायटाचेर आपलो ताळो घालून बारी वागुल्यात म्हणून बापा लागीं मागुया.
करून पयची नितीन आनी स्वतान चलोवन आनी दर एक नागरिकाचो मोग लागून तांकां बापाचो जेजूच्या नांवान आनी आमच्या पुता सगळ्या ख्रिस्ती प्रजेक आपूण देवाची आपुलबायेची भुरगीं म्हणून जेजूचेर आपलो आवाज केला आनी आपल्या जिवितांत येता आवाज पुरो करून बापाची कृपा आनी बळ मागल्या. जेजूच्या नांवान आनी आमच्या पुता समाजाच्या वायटान घुसपळयले आमच्या भावा भयणी आपले जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो निवडून बापाचो आदार मागलो. तुमच्या बाबा कर्जान काम केल्ली ती मागणी आमच्या सुकिल्ल्या भुरग्यांची तूं मानून घे आनी आनीकूय आमच्या मनांनी काळजांनी आसा ते तुका आसताले तुवें ते आमकां फावो कर क्रिस्तांवच्या सुम्या वरवीं. Pedro Calari Flora, C.A. Faith Sativa, C.A. Może Baba Polina musia tuńczy polidane są polidane Baba Papa masz na to swoje samochoda. Platunia. सर्वेस्परा आमी तुजी जाता तुजे वेगेचेरी दारां हाडून दवरता प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सडवण आमकां लाग हे मागता आमच्या सुन्या जेजूचे नांवी. दुःखा लागीं म्हाका सोन्यानी हात जोडून आनी व्हडल्यान जबाब सर्वेस्पर तुमचे सोने आसूं आमची काळजां मारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देव आसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी शास्त्राच्या देवा सर्व कडेन सरकाय जेजू क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमी तुका देव आसूं फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेता जोडून घेतलो तुरसाचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांत आमकां सोडयलें आनी मरणांतलो पुरुश म्हूण जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवता बरोबर सुनीच्या सर्व बरोबर आसा लागीं तुजे महिमेचें किर्तन आमी निगत करीत गायता. Amen.
आपलेच भशेन कश्ट मोहन सुखवेचे आदित्याने मागितलो तुका दिवस सुद्दां मोडलो तूं आपल्या शिशान दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुनेस घेयात आनी खेळात ही म्हशी कूड तुमचे बसो समोर करचे Cristoliche Wundertus, der Gasliebe, tuka werden wasno, ti आपल्या शिशान दिली आनी म्हळें तुमी सुनेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्यानी सासणेक बरोराची रगत हातकाचें भक्षणें मेळच्यात तुमचे बसप आनी सगळ्या मनशां बसप हें बरो करूं हे म्हज्या उगडासाक करा दुसरो अधिकार आवडताचो दूत परगटुया सोनिया जेसू आनी लोकांका आनी पियेता कितले आरती बापा आजच्या मानला सारी पुरुष बाबा सगळे मुक्ती प्रग्रास करता रोजची किंवा सोनारी सर्वची काल सतत समोर दिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून आमकां फावो केल्या देखील तुका देव बसता आनी जे तुजी कुडा म्हणटा शोध देवा समजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी मुक्तायेन मागता सर्वेस्परा केन्ना तुमचेर दिसता म्हणल्यार तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यान येवपा फिलीप नरी आमच्या आगमन येवपा सगळे यात्रेचे वांगडा बरोबर तिका प्रेमी मोगाल मारे पुरोश वरपणाचो भरोस करून वेल्यार ते आमच्या भावनेची कातूर कर तांकां तुजे इश्टागतीन वेल्यार समजता तुजे कोर्सोडी तुमकां वाण पळोवन आम्हा समस्याची हांगासर आमी मिसाक एकठांय जालो आमची दया किरीत भशेन तुजो आशिर्वाद हांगा सगळ्या जमलेल्या भुरग्यांचेर तशेंच आमच्या गांवच्या हांगासरल्या त्याय भुरग्यांचेर लगान मारता आगमागरी देवाची दयेचे खातीर मागीर दर उतारी संकट तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर स्वास्थ्याच्या सुखांत आमकां वाडली तांच्या सगळ्या ताची महिमा जावन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या तुका त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सगळ्या त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे कोणाक सर पदवीदार बापा सर्वंदन वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वंदनाची आज्ञा म्हणून करून ताणें शिकयलेले प्रार्थना बरोबर आमच्या सर्वीच्या सुखात आणि आमच्या सर्वंदराचे क्रिस्ताचे न्याय आम्ही गौरवशवाद लेखता तर आमकां तुजे उदारताकडे सर काकातले सजोय आणि सर काकातले वाटलाय सगळ्या जेजू क्रिस्तातले तुझ्या दवरता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार आवडताचेर दिश्ट घाल तुझे कुशील प्रमाणे तिका शांती दियातूच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता दिवस चुलयता सासणाच्या सासना सगळ्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मनाक शांती देवाची ही देवाची शेळी पोस्त जेजू जो अधिकारान देवमोदिरान शिकयतालो आनी मेळ्ळो आत्म्यान पदवेन आपले लावडायतालो होच जेजू अधिकार आसतलो आमच्या काळजांनी पत्नीक घोटाय घेता ताका आमी घेता ती सुवात
क्रिस प्रसादाला घेऊया D47 page 75 D47.
प्रार्थुया. देवांच्या मागाला घातला सोडवणीच्या जेवणान तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुटाक पावोवंक आमकां दार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बावाट सदां स्थिर उरो आनी वाडत वचो. आमी मागता जेजू क्रिस्तांच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सर करिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद दी. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां